Veteran Konkani writer and editor of Bhangar Pundlik Narayan Naik has blasted the people who are vitiating the field of Konkani language by creating divisions on the basis of caste and religion. He has also asserted that Konkani is developed through the masses and it does not belong to any particular community. The background was obviously the ongoing controversy over Vishnu Wag's poetry collection Sudhir Sukt. But Pundlik Naik neither mentioned the book nor touched the controversy. He spoke in general as the chief guest of 55th anniversary of Konkani Bhasha Mandal. Literary and other awards were given at the hands of Naik as well as other guests like Bhaskar Naik, GCCI President Sandeep Bhandare and industrialist Atul Naik. Pundlik Naik felt that awards should be judged on the basis of its literary value and not any other aspect. कारण आहे तो जमानो बदलला, काळ बदलला आणि साहित्याचे सेवे खातीर पुरस्कार मेळटाले ते आता गाळया खातीरूय मेळूंक जाय वा मेळपाक जाय ताजे तरेचो नवो विचार मुखार आयला की पुरस्कार हे साहित्याचे सेवे खातीरच आसूंक जाय. ह्या पुरस्काराची चर्चा चलतना कांय समाजाचो उद्धार जाता, बामणाचो उद्धार जाता, बहुजन समाजाचो उद्धार जाता. एक विधान हांवें आयकलें की बहुजन समाज हो गाळयांनी आशिल्लो गाळयारो समाज म्हणून, म्हणजे बहुजन समाजाच्या तोंडान गाळी सगळ्यांक येतात. बहुजन समाजात ते उक्तेपणान येतात, बामण भट सगळ्यांक गाळी येता कारण ते भावनाचे प्रगटन आसा ते आसा. पूण साहित्याक जो कितें मोल आसा तें गाळया खातीर ना, त्या तागेल्या साहित्यीक कसा खातीर आसा. बहुजन समाज अशिक्षीत आसा, असंस्कृत ना. एखादी बायल, एखादी आवय जेन्ना भुरग्याक खानार घालता आनी न्हिदयता तेन्ना तिकाय पुरो जाला, ती दिसभर कामाची आयला आनी भुरगें न्हिदना म्हणून ती काय रागान अशें म्हणना न्हीद रे पोटण्याच्या न्हीद रे रंगाच्या अशें केन्नाच म्हणटना. ती अशीच म्हणटली योगे गोगी आंबाड्यार उबी रडटल्या भुरग्याक थारे बेगीन. समाज अशिक्षीत आसता पूण अनाडी केन्नाच नाशिल्लो. ज्या काश्टेकारान मानस बांदली आनी मानशेची रचना समजून घेतली की भडतेर दारां आपशींच लागपाक जाय आनी सुकतेर दारां ओपन जावपाक जाय. हें शास्त्र जें आसा आयज जे इंजिनियर करतात तें शास्त्र त्या काश्टेकार मनशान सोदून काडलें. ताका तुमी अशिक्षीत म्हणटले वा अकुलबुद्ध म्हणटले. गोंयांत सुद्दां कोंकणीचो जो विकास जाला तो ठरावीक एका समाजा खातीर विकास जावना. सगळो भौस म्हळ्यार भट ब्राह्मण धरून ते सगळे लोक हातून आयले आनी सगळ्यांनी हातून आपणालें योगदान दिल्लें आसा. एक काळ आमी आयकताले अरे कोंकणी ही बामणाची भास, कोंकणी ही क्रिस्तांवाची भास. पूण ह्यो गजाली सारक्यो न्ही. आयच्या काळान तरी आमकां खबर आसूंक जाय कोंकणी ही भौसाची भास. सगळ्या भौसांनी एकवटान ती घडयल्ली भास. सगळे तरेचे प्रतिबिंब, सगळ्याच्या तरेचे पडबिंब तातूंत पडिल्लें आसा. म्हणून भाशेच्या हातून तरी निदान जात धर्म ह्यो गजाली हाडच्यो न्हय. A reporter Sandeep Tuyekar from Madgaon.